नमस्कार, बोळे प्रुडंट खबरो. मांद्रे शिरोडेची पोटवेंचणूक 19 ते 22 जानेरा लागसार जाहीर जावपाची लक्षणां. इलेक्शन कोड लागत म्हूण एकार एक बुन्यादी उक्तावणाचो मंत्र्यांनी धरलो नेट. कुजिरा स्कूल कॉम्प्लेक्सांत सिवरेज प्लांट, अंडरपास, इमर्जन्सी मार्गाचे बुनादीचे कोनशिलेचे मुख्यमंत्री पर्रीकारान सचिवालयांतल्यान केले रिमोट अनावरण. बुन्यादीचे दीस. गोंयांत रोखडेंच प्री ब्रेस्ट कॅन्सर स्क्रीनिंग. युवराज सिंग फाउंडेशनाचे फंडिंग. बांबोळे नवे 100 खाटाच्या IPHB हॉस्पिटलाची. GMC 3 नव्या लेक्चर हॉलांची घाली बुन्याद. मायनिंगवाल्यांक प्रधानमंत्री मोदीचे दिल्ली गाठी भेटीची शक्यताय सोंपली. खासदार मंत्री श्रीपाद भाऊ म्हणटात ताकाच अपॉइंटमेंट मेळना. लोकसभेचे इलेक्शनाक दिवंक सोदतले BJP खासदारांक नार्वेचो ट्रेलर. रामनगर अनमोड हायवे बंद केल्ल्यान मोलेच्या लोकांक पोटा पाण्याचो प्रश्न. मायनिंग बंद, हायवे वेली बार्रां बंद, आता हायवेच बंद. खासा रिपोर्ट. दाबोळे एअरपोर्टार 17,59,000चे हशीश ड्रग्स जप्त. दिवचलचो शरीफ शेख ड्रग्स घेऊन वतालो कतार. शरीफ पोलिसांच्या ताब्यांत. आनी खेळांत आपल्या वेल्या बॅन सोंपपाची वादग्रस्त क्रिकेटर श्रीसंताक आस्त. गोंया खातीर क्रिकेट खेळपाची इत्सा. श्रीसंत म्हणटा स्वप्नील अस्नोडकरांत आशिल्ली भारताक खेळपाची तांक. मांद्रे शिरोडेची पोटवेंचणूक 19 ते 22 जानेरा लागसार जाहीर जावपाची लक्षणां. इलेक्शन कोड लागत म्हूण एकार एक बुन्यादी सुरू. विजय म्हणटा आचारसंहिता लागता म्हणसर दर दिसा 2 कामांचें उक्तावण. कला संस्कृती मंत्री सगळे पुरस्कार 18 जानेराक वांटून मेकळे करता. विश्वजितान GMCत मुख्यमंत्र्यान कुजिरा स्कूल कॉम्प्लेक्सांत सोमारा बुन्यादी घाल्यो. मांडवीच्या 3रे पुलाचे उक्तावणाचोय बेत. सध्या बुन्यादी फातरांचो उक्तावणाचो सुकाळ. इलेक्शन स्पेशल. एकदा मांद्रे शिरोड्या पोटवेंचणुकेची आचारसंहिता लागली की बद्द मे महिन्यात लोकसभेचे इलेक्शन सोंपमेरेन इलेक्शन कोड उरपाचो. सरकाराची सगळी नवी कामां उक्तावणां तो मेरेन हुमकळपाची. पोटवेंचणुकीची घोशणा 19 जानेर ते 22 जानेर मदीं जाहीर जावपाची लक्षणां सरकारी सुत्रांत उलोवन दाखयतात. इलेक्शन आनी इलेक्शनाचो कोड तेकलो. कामां केन्ना जाता तेन्ना जाता, फाल्यांचे फाल्यां. सध्या बुन्यादी आनी फातर तरी बसोवन घेवया म्हूण दर एकलो मंत्री आमदार उक्तावणाक पेटला. विजयान इलेक्शन कोड लागमेरेन दर दिसा 2 तरी नवी कामां सुरू करपाचें थारायलां. आमी बेसिकली एक आठवड्याक एक काम स्टार्ट करतले अशें म्हणून डिक्लेअर केलें. Now we are changing it because of the code of conduct. So we are finishing all the works by the 18th. We expect that code will not come before it. So we have timed all the road works in Fatarda to be started. कला संस्कृती मंत्री गोविंद खात्याचे सगळे पुरस्कार सोमारा जाहीर करून मेकळो. 18 जानेराक तो सगळे पुरस्कार वाटूनय मेकळो जाता. गोवा स्टेट कल्चरल अवॉर्ड्स अनाउन्समेंट ऑफ युवा सृजन पुरस्कार अवॉर्डीज, त्याचबरोबर कला गौरव पुरस्कार अवॉर्डी. पुरस्कार जे मेळिल्ले आसा ताचें वितरण 18 जानेवारी सांजेच्या 3-3:30 वरांचेर ह्याच आमच्या कला अकादमीच्या दिनानाथ सभागृह भितर जातलो. विश्वजितान GMCत मुख्यमंत्र्यान कुजिरा स्कूल कॉम्प्लेक्सात सोमारा बुन्यादी घाल्यो. मांडवीच्या 3ऱ्या पुलाचे उक्तावणूय आचारसंहिते पयलीं उरकून घेवपाचो बेत. सोमारा मांडवीच्या 3ऱ्या पुलाचेरय एकदाचो तिरंगो उबयलो. मुख्यमंत्री पर्रीकारा बरोबर सोमारा पणजे आनी म्हापशेचे नगरसेवकूय मांडवीच्या 3ऱ्या पुलार पळोवणेक पावले. आमी तो एक फ्लॅग इन्स्टॉलेशन आयज आमी केलां. वी हॅव टेकन ट्रायल्स ऑल्सो. आनी इनॉग्रेशनाच्या दिसा हो फ्लॅगाचें आमी फ्लॅग होस्टिंग करून उक्तावणूय करतले. आनी म्हाका दिसता आमी 18-20 तारीख पर्यंत डेफिनेटली एक काम पूर्णत्वा कडेन व्हरपाकूच जाय. मागीर आमी इनॉग्रेशन डेट सरकारा कडेन मागतले. एकदा आचारसंहिता लागली काय सगळ्यांची नवी कामां, रिक्रुटमेंट, उक्तावणां, बुन्यादी फातर फुडल्या 8 म्हयन्यांत आडकुपाचे. काम बद्द पावसा उपरांत. काम जाता तेन्ना जाता, फाल्यांचे फाल्यां सध्या बुन्यादी फातर तरी नांवार रुजू. सुत्रां सांगतात त्या प्रमाण
येता त्या सप्तकात वेंचणूक आचारसंहिता लागपाची लक्षणां. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. मायनिंगवाल्यांक प्रधानमंत्री मोदीचे दिल्ली गाठ भेटीची शक्यताय सोंपली. ताचो अपॉइंटमेंट मेळपाची शक्यताय सोंपली. गोंयचो एकमेव केंद्रीय मंत्री 4 फावटीचो खासदार श्रीपाद नायकाकच जाय जाल्यार खंय मोदीचो अपॉइंटमेंट मेळना. भाऊ स्वताच उलोवन दाखयता. अमित शाहाक मेळूंक गेल्ल्या मायनिंग फ्रंटाक मोदीक मेळपाची आनी गरज ना म्हूण सांगून शहान फाफुडले. लोकसभेचे इलेक्शनाक दिवंक सोदतले बीजेपी खासदारांक नार्वेचो ट्रेलर. मायनिंग फ्रंटाचे लोक दिल्ली अमित शाहाक मेळून आयले. ते आदी मायनिंगवाल्यांची नार्व्यां खासदार मंत्री श्रीपाद भाऊ कडेन गाठ पडली. गोंयचे खासदार मंत्री मोदीचे अपॉइंटमेंट सुद्दां घेवंक शकनात. हे फाटलो कांय तेंप चलिल्ले धडपडींतल्यान स्पश्ट जालां. गोंयचे शिष्टमंडळाक प्रधानमंत्री मोदी मेरेन एक्सेस ना. मोदीक आनी मेळपाची गरज ना म्हूण फ्रंटवाल्यांक शहान फाफुडले. लोकसभेचे इलेक्शन तेंकला आसतना खासदारांचेर मायनिंगवाल्यांक फुडो करता म्हळ्यार ही परिस्थिती. आमकां जाय प्रायम मिनिस्टर 10 म्हयने कित्याक मेळना हेजे क्लॅरिफिकेशन तुम्ही अजूनय दिना. कित्याक दिना ते म्हाका खबर ना. अमित शाह मेळटले अमित कितें सांगतलो आपूण प्रायम मिनिस्टर मेळटा कितें सांगता म्हणटलो परत विशय वाडटलो. मोदीक फिल्म स्टारांक मेळपाक सेल्फी काडूंक वेळ आसा. पोटापणाचो प्रस्न घेवन येतल्यांक तोंड दाखोवंक शकना काय म्हूण भाऊचेर फोग. फिल्म स्टारांक मेळटा तूं आयज 10 म्हयने जाले आमी पीएमाची भेट मागता आनी आयज पीएम मेळना. वॉट इज दीस? 4 फावटीचो खासदार केंद्रीय मंत्री आशिल्ल्या श्रीपाद भाऊक तरी मोदी सारको वळखता काय म्हूण मायनिंगवाल्यांकूच प्रस्न. अजून ह्या खासदारांचो लोकसभेचो घरोघरी प्रचार उरला. दिवचले दिसला तो ट्रेलर. शाहाक मेळूंक गेल्ले गोवा मायनिंग फ्रंटाचे फुडारी म्हणटात शाहाक खण प्रस्नाची जाणीव आसा. उपाय कितें तो सांगिल्लो ना. मात लोकसभा वेंचणुके पयलीं उपाय काडटलो म्हूण ते पॉझिटिव्ह आसात. आणि ताणें सांगलें की आपूण तातूंत सोल्युशन काडटा आनी तें सोल्युशन इमिजिएट काडटा. आनी ताणें स्पेसिफिकली ह्या तिगांक इन्स्ट्रक्शन दिल्यात आमच्या समोरच की हो जो विशय आसा तो फुडल्या 4-5 दिसां भितर तेजेर सोल्युशन कशें काडपाक जाय तें बसोन तुमी काडात लिगल टिमी कडेन. कांय सजेशनूय ताणें दिल्लीं आसा. फॉलोअप आतां आमी थ्रू MP आनी आमचे सोर्सीस आसा तेजे थ्रू फॉलोअप करतले. गरज पडली जाल्यार फुडले ताणें हेंच क्लियर केलां की फुडल्या 8 दिसां भितर तुमी जाल्यार परत एकदां येवन बसात आनी हो विशय क्लियर कर. परत एक फावट जाल्यार बसपाची आपली तयारी आसा म्हणटा. इतलेंच सांगलां की आमी सोल्युशन तुमकां दिता आनी फुडल्या 4-5 दिसां भितर ताजेर क्लॅरिटी तुमकां मेळटली आनी हे क्लॅरिटी हे तिगूय जाण काडटले अशें ताणें. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. गोंयांत प्री ब्रेस्ट कॅन्सर स्क्रीनिंग सुरू करतले. सरकाराच्या ह्या म्हत्वाकांक्षी कार्यावळीक क्रिकेटर युवराज सिंग फावंडेशन फंडिंग करतलें म्हूण आरोग्य मंत्री विश्वजीत राणेन सांगलां. विश्वजितान सोमारा बांबोळेंत नवे 100 खाटाचे मानसोपचार हॉस्पिटल आनी GMCत 3 नवे लेक्चर हॉलांचो बुन्यादी फातर बसयलो. GMCत 3 नवी मॉड्युलर ऑपरेशन थिएटरांय सुरू केल्या. आनी आमी हे काम जे आमी ट्रेनिंग दिलां टायम बॉन्ड वर्का भितर आमी टायम 18 म्हयन्या भितर हे 100 बेड हॉस्पिटल लेक्चर हॉलाचो जो टायम आसा त्या टायमा भितर क्वॉलिटी मेंटेन करून हे काम आमी करून दितले. नर्सी कमी आसात. आमी केन्नाय गेले जाल्यार नर्सी कमी आसा म्हणटा, स्टाफ ना म्हणटा, डॉक्टर्स ना म्हणटात. पूण हे एक मागणें गव्हर्मेंटाक मिनिस्टराक हेजेर एक फास्ट हे डिसिजन घेवन बरे भाशेन काम तुवें करपाक. In fact, Atat's health minister was saying that he is soon going to talk and try to increase it by another 100 or 150. I really commend his efforts because we need doctors and we need doctors as soon as possible. It is so important to have a state-of-art institute and the IPHB needs to be brought up at a different level. And I think till date, what was missing, I think with this institution, with this 100-bed hospital coming up and the facilities there and the type of doctors we'll get there, we'll try to make a change in society. We have several other projects coming up in the pipeline. I also assure you that today we have also laid the foundation stone in the presence of all the dignitaries and all of you for the lecture halls which were necessary. As you know, every time there used to be a complaint the condition of lecture halls is bad, and these new lecture halls will change the face of Goa Medical College. This is a part of the master plan prepared by the Chief Minister. We are now going to start a new program where we have a couple of days back, we spoke to a startup company which has got a lot of top people who have invested in this startup company for pre-breast cancer screening. And we are being funded totally by the Yuvraj Singh Foundation. Yuvraj Singh, a famous cricketer who all of us know, he is also a cancer survivor. This is one of the initiatives that we are taking forward as far as Goa is concerned.
गोंयचो आदलो रणजी प्लेयर गोंयचे रणजी टिमीचे सिलेक्शन कमिटीचो मेंबर राजेश घोडगेक ताच्या गोंयभरच्या क्रिकेट चाहत्यांनी वेगळ्याच तरेन मानवंदना दिवन सोमारांनी निमाणो निरोप दिलो. MMC क्लबाच्या प्लेयरांनी बॅट दाखोवन ताका सलामी दिली. क्रिकेट पिचीक एक भोवताडोय मारलो. 44 वर्सांचे राजेश घोडगेक आयतारा क्रिकेट खेळटनाच मरण आयिल्लें. मडगांवां लोकल टुर्नामेंटाक तो खेळटालो. नॉन स्ट्रायकर एंडार आशिल्ले कडेन ताका आताक आयलो. 2 फावट रणजी खेळिल्लो घोडगे मडगांव क्रिकेट क्लबाचो मेंबर. 4 लेनिंगाक लागून रामनगर अनमोड हायवे बंद केल्ल्यान मोलेच्या लोकांचो पोटा पाण्याचो प्रस्न उप्रासला. आदी मायनिंग बंद, उपरांत हायवे बार्रांय बंद आनी आतां हायवेच बंद. कोण गाडे हॉटेलां चलयतात जाल्यार कोणाचो बारीक सारीक धंदो. ट्रॅफिकच बंद जाल्यार फुडें कशें? सरकारान कितें तरी उपाय काडचो म्हूण मोलेकार मागतात. खासा रिपोर्ट. जो गोवा आणि कर्नाटका बॉर्डर आहा थंयच्यान जो रस्तो आडयला आनी जेजें वायडनींग करपाचें काम सुरू जाल्लें आसा तेका लागून प्रॉपर सायनबोर्ड्स लावना आनी सायनबोर्ड नाशिल्ल्या कारणान लोक थंय जंक्शना पर्यंत वयतात, बॉर्डरी कडेन रिटर्न येतात. इंटिमेशन नाही, टुरिस्ट आहे, प्रॉब्लेम आहे ना. गाडयांक खबर आसना. आतां पळय एक गाडी गेल्या कर्नाटका, ही आतां गाडी वयर वचून परत येतली. सो गव्हर्मेंटान कितें करपाक जाय आसलें, एटलिस्ट एक खांडेपारा नाल्यार तिस्कार तरी एक बोर्ड मारून स्टॉप करपाक जाय. आणि तशेंच जी आतां बाजारपेठ आहा मोल्या मार्केटांतली तेंची वेवस्था अशी जाल्या की तांकां कांयच गिरायक ना. ते म्हणटात जर सपोज हे गाडयो हांगासर बंद जाल्यो जाल्यार फाल्यां सकाळीं उपासमारीची पाळी येतली. तेंच्यांनी टोटल बंद केला. कळ्ळें? ते एक सायडीन तरी तेंच्यांनी ट्रॅफिक दवरूंक जाय चालू थोडी तरी. कळ्ळें? जेवणाचे पळय गिरायक पळय आसा ते आमचे टोटली आतां गेल्ल्यान जमा. आमची जे भुरगीं जी आहा स्कॉलाची ती हांगसून फोंडा पणजे वयता. हांगा ट्राफीक मेन म्हणल्यार प्रायवेट व्हेकल्स कांयच ना. कदंबाचेर एसटीचेर डेली येवपाची. जी टिचर्स येता आमची अभिनव विद्या मंदिर, VP मोलेम, फर्स्टकाटा, धाटफॉर्म, जी फोंड्याच्यान टिचर्स येता ते टिचर्स ऑलवेज कदंबाचेर येता. पण आतां कदंबा नासल्या कारणान ते भुरग्यांनी शिकोवपाचो मोठो प्रश्न तो एक जाला. आमची गव्हर्मेंटान ऑलरेडी आमची कमर मोडलेली आसा बारा खातीर. सेकेंड आतां हायवे बंद केल्लो. आज आमकां मोल्यान इतली परिस्थिती पडल्या, फाल्यां उपाशी मरपाची भुरग्याचेर नाल्यार लोकांचेर परिस्थिती येयल्ली आसा. राम रोया मैल हो हांगसरल्यान हद्दपार गेलो तेन्ना सुद्दां म्हाज्या बापायन ताका कॉफी दिल्ली आसा. तेन्नाच्यान आमच्या हांगा हॉटेल आमचो धंदो चलता. अशी केन्नाच परिस्थिती वयना रस्तो बंद जावन. हो रस्तो बंद जाल्ल्या कारणान टोटल आमची उपजिविका कितें आसा तें बंद पडपाचें आसा. तो कुळे स्टँड आसा तो एक रोड जाय सर मोले दवरचो, कित्याक त्या कारणान बाजारकारांक तेजो फायदो जातलो. 2 स्टेटी इफेक्ट जातात तेन्ना दोनूय स्टेटी राज्यान ह्या राष्ट्रीय महामार्गाचेर जे ऑलमोस्ट टू रामनगर पर्यंत जे बंद केला तो खंय तरी लँड एक्वायर करून सायडीक रोड करून लोकांक गाडी जे व्हेकल लायट व्हेकल आसा ताका येवपाची वेवस्था करची. आनी आमकां हांगासर मोल्या म्हणटा तो आनी ऑलमोस्ट हांगा बरो प्रॉब्लेम जाला. हे जे हांगाचे सेटलमेंट जे आसा ते नोडल सेटलमेंट आनी हांगाची उदरजीविका म्हणजे लायवलीहूड जे लोकांची आसा ती फक्त हायवेचेर आसा. गव्हर्मेंटान कितें तरी लक्ष घालून तेंच्या खातीर कितें तरी करचें. जावं दुधसागर जो थंय हें आसा बस स्टॉप आहा तो हांगसर हाडून हांगसरल्यान गाडयो ट्युरिस्टांक दुधसागर वॉटरफॉलाचेर सोडच्यो. मोले साकून स्टुडंटां खातीर विवेक प्रभू. भारतांत कोर्टांनी कोट्यांनी केशी, बाकीचे देशा परस मायज. न्यायाधीशाचे नेमणूकांनी एखादी बादाय आसूं येता. ताका लागून कोर्टान निश्पक्ष, प्रामाणीक, मुक्त न्याय दिवंक शकनात. ज्येश्ठ आदवोगाद सुरेंद्र देसायान हें वैयक्तीक मत उक्तायलां. म्हूण वाटाघाटी वा मध्यस्था वरवीं वाद तंटे सोडप हो खंय बरो पर्याय असो सल्लोय ताणें दिला. VM साळगांवकार लॉ कॉलेजींत डिस्प्यूट रिझोल्युशना विशीं एके कार्यावळीक तो उलयतालो. Mediation or negotiation are the prime objects of litigation in the world today. Court litigation has increased a lot. Crores of cases are pending in India. There may be less number of cases pending in other parts of the world, but courts are busy. Courts take their time. Courts also do not administer justice, according to me, impartially, honestly, independently, because the appointment of judges is somehow affected, according to me. I may not be right. Therefore, it is desirable, it is necessary
It must happen for an individual to lead a better life by finishing complications, problems, dispute at the first level. And the first level is the negotiation, and the second level is the mediation. स्पॉट फिक्सिंगाक लागून बॅन आशिल्लो भारताचो वादग्रस्त क्रिकेटर श्रीसंताचो फुडार ह्या म्हयन्यांत थारतलो. आपल्या वेले बॅन एकदांचें सोंपतलें म्हूण तो आशा बाळगून आसा. उपरांत गोंया खातीर रणजी क्रिकेट खेळपाची इत्सा श्रीसंतान उक्तायल्या. सोमारा तो पणजे गोंयच्या मिडिया कडेन उलयलो. स्वप्नील अस्नोडकराक खंय भारताक खेळपाची तांक आशिल्ली, ताका ती संद मेळूं जाय आशिल्ली. I would love to play for Goa. If my ban gets lifted, I would be more than happy to play for Goa. Not as a professional cricketer or extra payment and all that, because I love the game. I love Goa. Once the ban gets lifted this month, another couple of weeks, in fact, because that's how it is. I should be fit to bowl first class for sure. A lot of cricketers in Goa, like Swapnil, I remember Swapnil used to score heavily, but maybe he didn't get those amazing chances. Like nowadays, youngsters get a lot of opportunities. So back then, I think Swapnil might not have got those many opportunities. If Swapnil had got those opportunities, maybe he would have played for the country. So, but he was there. He was just there. So even Shadab Jagati. इतल्याने बुलेटिन हांगाच सोंपता. ह्यो खबरो तुमकां प्रुडंटाचो ॲप, ट्विटर, फेसबूक आनी प्रुडंटाच्या वेबसायटीर लायव्ह मेळटात. प्रुडंटाक फॉलो करीत रावात. नमस्कार.